फोटां जी आसा पळय ही शिवपा खातीर खंय तरी प्रयत्न करपाक बट हांकां खबर ना की प्रतिमा वॉज देयर, प्रतिमा इज देयर एंड प्रतिमा इज ऑलवेज बी देयर फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू फायट फॉर इनजस्टीस against the injustice which is meted to the people, especially my Goans. And when suppose if Goa is getting destroyed or distracted. आता तुम्ही पळयला आसतले काल राती कितें जालें तें इट वायरल इज व्हिडिओ आसा तो वायरल जालो आसा थोड्या मिडियाचेरूय आयिल्लो आसा आनी खूब 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 लोकांनी तो पळयलो आसा हजरानी लोकांनी म्हाका कॉल्स येत सकाळीं साकून कॉल्स येत आसा हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां की काल जें कितें जालें पळय म्हज्या घरा कडेन ताजेर हांव निशेध करतां. I am condemning what is done yesterday, what has happened in my house yesterday. I condemn the Goa police and I condemn the BJP Sarkar and the bureaucrats and their leadership. And why do I say this? Because there are different yardsticks played. Different yardstick. Law should be equal to everyone. Everybody. कायदो म्हणटा तो समान आसपाक जाय सगळ्यांक सेम आसपाक जाय कायदो. It should not be एकल्या एक भाशेन आनी दुसऱ्याक डिस्क्रिमिनेशन जावपाक शिरी पडना. आतां तुमी पळयलां आसतलें एक म्हयनो पयलो ते डेरिगेटरी स्टेटमेंट केले कोणें ते RSS लिडर कोण तो आमचो बाब सुभाष वेलिंगकर ताणें केले पूण ही एंडेड अप हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ नॉट 1 or 2 गोवन्स ऑफ एनी रिलीजन ऑर कास्ट सगळे गोंयकाराचे जे गोंयचे सायबाक मानतात पळय ताजेर तेणें डेरिगेटरी स्टेटमेंट केल्या आनी हांव रिपीट करपाना बिकॉज ताजी उतरां आमी रिपीट करप म्हणल्यार वी आर ट्रायंग टू पूट आवरसेल्स डावन. बट जेन्ना तेणें केलें तेन्ना गोंय पेटलें उलो मारलो आयलीं बट हे सरकारा कडेन हे पुलीस फोर्स इतलो आशिल्लो आनी हजरांनी आमकां मॉनिटर करपाक आशिल्लो पूण ताका धरपा नाशिल्लो आनी आतां ओवरनायट न्ही पुलीस इतली एक्टीव जाल्ली आसा न्ही की ह्या प्रतिमाक एटॅक करपाक न्ही गोंयचो पुलीस इतलो पेटलेलो आसा की इतलेशे मॅटराक लागून ते खंय तरी फसोवपाक सोदता म्हाका हांवें सांगलां तशें दे वॉन्ट टू सप्रेस माय वॉयस दे आर ट्रायंग टू डू सिलेक्टीव टार्गेटींग. वेलिंगकराक धरपाक जावना इतल्यो कंप्लेन्यो आयल्या अख्ख्यो गोंय साकून कंप्लेन्यो सगळे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन्यो पूण वेलिंगकराक तांकां धरपाक जावना पूण प्रतिमाचेर खंय कोणें कंप्लेन घातल्या आनी डॅट ऑल्सो फॉल्स कंप्लेन वीच आय एम कमींग टू द पॉयंट पूण ते करपाक 3 पुलीस म्हज्या दारांत एक NGO आनी ताजे बरोबर तागे एसिस्टंट आनी तेय कितले वरांचे रातचे 8 वॉट इज गोईंग ऑन जस्ट बिकॉज अरे हांव सांगता तें आसा पळय वेलिंगकराचें जालां आनी वेलिंगकराचे प्रोटेस्ट करताले म्हूण आमच्या भुरग्याक त्रास करतात म्हूण जावं ते मेशू कांग्या वयले ताका आपोवन व्हेलो बाबा शामू म्हणटा तो आसा शिरवडे ताका आपोवन व्हेलो ताका त्रास बसोवन दवरले 2-3 वरां तर विशालाक दवरलो फ्रँकलिनाक दवरता म्हणल्यार एक तो कोण रोनाल्ड रॉकी म्हूण आसा रोनाल्ड रॉकी फेर्नांडीस स्विगी हें म्हणटा तो पार्सल दिवपाचें स्विगी सो ताका बायक इम्पॉर्टंट आनी ताजो फोन इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक ऑर्डरी ताका फोनाचेर आनी मॅप लोकेशन शिरी पडटा आनी बायक ते पेट्रोल घालून कोविडा टायमार खूब ते परिस्थिती बिगडली म्हूण तेणी स्विगीची जॉब घेतले अदरवायज इज अ डिझायनर ताका खंय तरी आतां ते टार्गेट करून ताका पुलीस स्टेशनार आपयत रावले व्हरतात थापड मारतात मुठ्यो मारतात वस इज दॅट ताजी बायक एटॅच करून घेतल्या फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक ताजी मोबायल सीज करून काडून घेतला तो कोण वेलिंगराचो मोबायल ताच्या बोल्सांत आसा वेलिंगर सुसेगाद घरा कडेन आसा केल्ले क्रायम कोणें पूण ताका सिलेक्टीव सारकें VIP ट्रिटमेंट ते भुरग्याक मारता म्हणून पुलीस स्टेशनाक गेलें आनी हांव मातशें बोवाड केलो की ताजी बायक कित्या वयल्या ते क्रायम समज प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तो बायकार नाशिल्लो ताणें कितें रेप करूं ना ती बायक घेवन वो मॉलेस्टेशन करूं ना कोणाचें वो डकयटी करूं ना ते फोन तेणें खंयचे क्रायम करपाक यूज करूं ना फोन तेजो बोल्सांत आशिल्लो तुमी फोन आनी कसलो त्रास करतात म्हणून हांव फातोर्डा पुलीस स्टेशनार पयर गेल्लें पयर वचून हांवें तें एक्सपोज केलें पुलिसांक न्ही एक्सपोज केलें कित्याक पुलीस जो आसा ते PSI गांवकार ताणें ताका डायरेक्ट म्हणलें खंय ह्या भुरग्यान ताका म्हणलें खंय PSI सायबा म्हाका तुमी मारतात म्हजी बायक काडून घेतल्या म्हाजे फोन काडून घेतला आनी ते वेलिंगकरान आमचे लाखाचे लोकांक आख्खे देशभर न्ही वर्ल्डाच्या लोकांचे सेंटिमेंट ज्यो हर्ट केले आमच्या सेंट तांचे जेवरा कितें म्हणून तेन्ना तुमकां दूख लागूं ना काय म्हणून तुमी ताका दवरपा सुवातेर आमकां मारतात ताणें खंय ताका थापड मारलें ठा करून तोंड बारा आनी खंय हांगा मुठ्यो मारल्यो म्हणल्यार ताका खंय जायनासलें सुस्कार सोडना जालो आनी तो बसलो आनी मागीर तो म्हज्या घरा कडेन कोणाक घेवन आयलो रडत आयलो म्हाका तें पळोवंक ना जालें बिकॉज आय नो आय हॅड गिवन अ कॉल आय नो आय हॅड गिवन इट फॉर नॉट माय सेल्फ बट फॉर आवर गोंयचो सायड बट माय बॉयज माय सपोर्टर्स माय पीपल आर गेटींग द प्रोटेस्टर्स वर गेटींग हार्म
सो हांवें ते आवाज उठयलो आनी ताका सांगलें तूं कोणाक सांगता रे शेकोदा काय म्हणून. तेणी ताका सांगलें की ते भुरग्याक तूं कोण रे आपणाक विचारपाक, तुका खबर आसा वेलिंगकर कोण तो, तुका खबर आसा सुभाष वेलिंगकर कोण तो, तूं कोणा कडेन उलयता. आनी एक थापर मारलें खंय. वेलिंगकर म्हणटा तो व्हडलो RSS लिडर, ताजे पावर तुमकां खबर आसा, ते कनेक्शन कितें आसा. अरे वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट एनी पावर एंड कनेक्शन रे बाबा, वी आर नॉट बॉर्डर्ड ऑल्सो. बट वॉट वी आर सेइंग इज क्रायम इज अ क्रायम नो. CM हॅड सेड नो, कोणी कोणाचे सेंटिमेंट सडटल्यार आपूण दवरपाना. पूण हांगा डिफरंट यादस्टीक आं, त्या रोनाल्ड रॉकी फेर्नांडीस म्हणून आनी तो गरीब म्हणून ताका तो व्यवहार, आनी वो वेलिंगकर म्हणून ताजें कनेक्शन इतलें स्ट्रॉंग म्हणून ताका ती VIP ट्रिटमेंट. सो तें जालें, बरें आसा. हांव घरा आयलें, द न्यूज एवरीबडी सॉ. कालच्या दिसा सांगता तुमकां, कालच्या दिसा एक कॉल दिलो सांकवालच्यो बायलांक घेवन. एक 10 बायल्यो आमी गेल्यो आनी वेर्ना पुलीस स्टेशनाक गेलीं. कितें म्हणून की जे लोकांनी व्हिडिओ काडिल्ले, प्रेमानंद बापडो जो भूक हडतालाचेर बसला, भुतानीच्या अगेन्स्ट बशिल्लो 10 दिसां लागून, ताजो कोणें तरी व्हिडिओ व्हायरल केलो. तो डेट पयलींचे आसा, तो केन्नाचे आसूं म्हाका तें लागना, पूण तो व्हिडिओ व्हायरल केलो म्हणल्यार थंय व्हिडिओ क्लीप घातिल्ले, इन्स्टॉल केलो कॅमेरा म्हणून हांवें एक कंप्लेन केल्ली. 8 दीस पयलीं ती कंप्लेन केल्ली आनी ते कंप्लेनींत हांवें स्ट्रेट दिल्लें. 28 ती FIR जाली. हांवें करिश्मा प्रभू PSIक सांगली ही कंप्लेन जावपाकूच जाय, कित्याक आमची बायलेची अब्रू आसा. BJP सरकार म्हणलें तुमचं सरकार म्हणलें तुमचो पात्रांव आनी तेंचे होम मिनिस्ट्री आसा ते म्हणटात म्हणलें बेटी बचाव बेटी पढाव, पूण म्हणलें बेटीची खंय तरी आबरू दायक लागली आसा, दाबार पडिल्ली आसा. सो हांवें म्हणलें अलॉंग वीथ मी अदर 30 लेडीज ऑल्सो हॅड यूज द वॉशरूम बिकॉज आय हॅड डन फास्टिंग ऑन द 6th डे वीथ प्रेमानंद. सो गॉड नोज आमची क्लिप्स कोणा कडेन पावल्या म्हणून. सो आमकांय बाबा चले आसा वाडिल्लो, आमकांय घर आसा, म्हजो बापूय आसा, माय फादर इज दे, माय हजबंड इज सन इज दे, आय गॉट अ ग्रोन अप डॉटर. सो इट इज सो शेमफूल. सो आय हॅड लॉज्ड अ कंप्लेन, सेक्शन लायल्लो ताजे 77 BNSचो आनी आउटरेजिंग वुमन्स मॉडिस्टी म्हणून, आनी 60 सेक्शन तुमकां खबर आहा इन्स्टॉलिंग कॅमेरा विच इज अ क्रायम, बिगस्ट क्रायम. टॉयलेटीक म्हणटा ते फर्स्ट टायम आमी ऐकला इन द हिस्ट्री कोणें कॅमेरा घातलो म्हणून, म्हणजे इतले थर्ड क्लास. पूण तेणी एक व्हिडिओ काडलो आनी प्रेसात माध्यमांतल्यान तो भायर सरलो. आनी तो कोण तो एक्स तुजो सरपंच नारायण नायक जो कोर्ताली इलेक्शनाक बशिल्लो, जो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी आतां तो मंडलाचो अध्यक्ष आसा. दुसरो म्हणटा तो सुनील गावस. सुनील गावस इज द वायस प्रेसिडेंट ऑफ द BJP मंडल ऑफ कोर्ताली. आनी थर्ड रॉकी वालीस जो तो आतां डेरेक आसा पळय भुतानीचो वॉर्डाचो मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच. हे तिगांनी एक प्रेस घेतली आनी सांगलें की प्रेमानंद खंय टॉयलेटीक कितें खाता आनी कितें पिता, ते कितें पिता खाता तांकां खबर आसतलें. बट आय गॉट अ शॉक ऑफ माय लायफ that I have used that washroom. And you know, ladies have got many problems. Some want to relieve themselves, some want to pass their motions, or some want to change their sanitary pads as menses. कोणाक लस पाचे आनी हें ना, that is the fact of the life. But when we even change at home, we go in the washroom and we lock. But here आमचे व्हिडिओ आतां कोणाक पावले आसतले, कोणाच्या घरात पावले आसतले, खंयच्या BJP मंडलाच्या घरात पडले आसतले म्हणून हांवें तांचेर केस केली आनी ती नेक्स्ट डे आमी पंचनामा करून ती FIR रेजिस्टर जाली. सो हांव काल बायलाक घेवन गेलें आनी हांव मेल्सन उलासोक मेळपाक गेल्लें PIक. बाबा वाय दीस इज नॉट डन, वाय दे आर नॉट अरेस्टेड. वेलिंगकराक एक तुमकां टायम लागलो. आतां हे BJP मंडलाचो अध्यक्ष तो नारायण, कॅन्डिडेट कोर्तालीचो BJPचो असेंब्ली इलेक्शनाचो, संजीव गावस वायस प्रेसिडेंट, रॉक वालीस, दे आर हॅविंग द पॉलिटिकल पेट्रोनेज अँड शेअरिंग गुड रेपो विथ BJP. सो दे आर नॉट गेटिंग अरेस्टेड, दे आर रोमिंग ओपनली इट्स इन द मार्केट. सो हांव बायलांक घेवन डेलिगेशन गेलें. म्हजे रिपोर्टाचेर कितें केलां, मेल्सन कुलासो कदलार ना, फॅन बरो फास्ट आशिल्लो, लायट आशिल्ली, पूण तो ना जालो. दुसरें म्हणटा ती करिश्मा प्रभू खंय तेन्ना साकून आयज मऱ्यान तेन्ना फॉर हर ओन गुड रिजन्स इट्स शी इज गॉन ऑन द लीव. सो यू नो इट हॅपन्स लायक दीस इज हाव द कार्ड्स आर प्लेड. सो हांव तें करून घरा वता म्हणल्यार I was ready to go for a FC Goa match, FC because I am a fan of that, and my son had come down Pratham. So my son said, Mama, let's go for a match, and I was so excited to go for a match. 7:30, he and my daughter Shasha and Savio, my husband, was supposed to go to see board Bailan. बोर्ड येयली कोण पुलिसांची जीप म्हज्या दारांत, पुलिसाची जीप येयली, हांव पळोवपा लागलें. डब 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 करून 3 जाण आयले सारके भितर. तितूंत ते NGO घेवन आयल्यात आनी NGO बरोबर ताजे आनी कोण एसिस्टंट ते बरें आसा. तिका बाबड्या खबर नाशिल्लें खंय डेट इट इज माय हावस बिकॉज शी शेअर्स अ वेरी गुड रेपो विथ मी एंड माय हजबंड बिकॉज शी वॉज माय हजबंड्स एक्स कलीग वेन माय हजबंड वॉज अ चेअरपर्सन ऑफ बारगांव म्युनिसिपालिटी. देन आय सॉ देम दे कम इनसायड. देन डायरेक्टली हांव म्हणलें कितें जालां, नाम पाल्लें, कंप्लेन आयिल्ली आसा तुजेर, कंप्लेन येयल्ली आसा. कोणाचेर? प्रतिमाचेर कंप्लेन येयल्ली आसा. म्हणलें कितें कंप्लेन आयिल्ली आसा? तुमी अंडर एज एक मायनर भुरग्याक कामाक दवरलां पालें. ओ माय गॉड, जिजस, फॉरगिव देम.
हांवें म्हणलें मायनर चली कंप्लेनाची कॉपी दाखय म्हणली. कोण आयलो PSI तो गांवकारूच तो, पूण मडगांव पुलीस स्टेशन, समीर गांवकार. तो बाबडो आपली ड्युटी करतालो आनी एक फिमेल एनजी कॉन्स्टेबल आनी एक पुलिसाक घेवन रोबोटांतलो खंय एकलो NGO. अरे हांवें म्हणलें कितें घेवन आयला ती आतां आयिल्ली म्हाका सांगपाक PC I am taking, I am coming to the point, is this is the point that yesterday police came to my house at the evening hours, late hours, which I condemn. You all have any problem, you all have any issue, my house is just 5 minutes from the police station of Margaon. They could have called me during the daytime, but selective targeting करून हे राती कडेन म्हाका ट्रॅप करपाक आयिल्ले. ट्रॅप करपाक आयिल्ले म्हणल्यार कित्याक आमी चाले लेट खंयसा कित्याक लागून सर्वंटाक लागून पावले. तूं येवन पावले अंडर एज सर्वंट दवरला आनी कंप्लेन आयिल्ले. साहेब आमने कंप्लेनाची कॉपी दी. पळय कसलोय गुन्यांव केल्यार एवरीबडी हेज गॉट अ रायट. इवन अ मर्डरर दे शो हे पळय तूं मर्डर केली म्हूण केस आसा, नंबर आसा, शोकॉज नोटीस कितें कितें आसता. म्हणजे कांयच ना, हेंचे कडेन कांयच ना. अरे कंप्लेन कॉपी दी म्हणल्यार ना म्हणटा, दॅट यू सी लेटर म्हणटा. अरे बट हांवें बरे भाशेन तांकां धाडावना, उलयलें हांव, बसाभास जाली, पूण बसून तांकां हांवें म्हणलें कित्याक वेन आय एम रायट नो वाय शूड आय फियर. वेन आय एम रायट आय विल नॉट फियर. आय कुड हॅव सेड गेट आउट एंड लेट्स टॉक टुमॉरो. यू ऑल डोंट हॅव एनी शोकॉज ना तुमचे कडेन, वॉरंट ना तुमचे कडेन, म्हज्या दारांत तुमी 7:30 कशें येवपाक शकतात. आनी भुरगीं आसा, म्हजो मायनर चली आसा, देखीय मा. आनी मागीर म्हजे कडेन भासाभास करपाक तेन्ना म्हजें पासेंस खंय तरी चडलें. बिकॉज सी आय हॅव डन लॉ एंड एवरी वन नोज. LLB केल्या म्हणून हांवें गोंयांत थ्रू कार्य कॉलेज एंड आय नो द दिस थिंग रुल्स एंड रेग्युलेशन. अरे वाय शूड वी कीप अ मायनर एट होम मॅन. सो समबडी इतले तुमी आमले पयलीं ते चलयेक पळय तें आसा येत दे. मागीर तो म्हणपालो ना, कोणें सांगला 13 ते 15 वर्साची चली तुमगेर कामाक दवरल्या म्हणून. हांवें हांव निशेध मारता, हांव रॉंग म्हणलें. तो म्हणपालो एकलीच चली आसा कामाक. हांवें आनी 3 जाण लोकांक पळोवपाक कोण आसतलो, चलो जाल्यार भायर आसता. ओनली वन डॉटर, वन गर्ल. सो शी केम. श्वेता बिलोंग बाय मेड वीच इज बॉट थ्रू अ एजन्सी एंड दॅट एजन्सी ऑल्सो दॅट NGO ओनली गेव मी. आनी कायद्यान हाडटा आमी बिकॉज वी तांचे आधार कार्ड, तांचे सगळे डिटेल्स, बर्थ सर्टिफिकेट आनी देन पुलीस व्हेरिफिकेशन केल्ली. हांवें सर्टिफिकेट दाखयली समिराक. PSI का विचारलें तुका हें कितें नाटका काय म्हणून. पयल्यार तेणें पयलें डोमेस्टीक हेल्थ म्हणून व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा, स्टॅम्प आसा मडगांवचो. इफ दे हॅड एनी कंप्लेन हॅड come no, they could have checked first the verification in their file, but then they said okay. I said wait, if you all are doubting about the age, you all are saying she's 13 to 15, fine. थोडे चले आसता न्ही मोठे आंगान, पूण एजीन दाखल्यो. हांवें आधार कार्ड हाडपालें न्ही. श्वेतान आधार कार्ड हाडून दाखयल्यार ताजेर सारकें आसा 2003. सो शी इज ऑलमोस्ट 21 years old. सो मागीर हें जालें काबार. देन तांच्या तोंडार थापट पडलें. दीस इज लायक नो बॅकलॅश. तांकांच तें हें पडलें. बट वायट दिसता कित्याक? वायट दिसता की तुमी कित्याक टार्गेट करता. यू आर ट्रायंग टू सायलन्स मी. I want to tell the BJP and especially the Goa police. I know I am on a hit radar. Today one of the biggest bureaucrat, or I can say sorry, the police officer of high rank called me personally and told me directly, Pratima, तुझे दोडे आसा. आमने कोणाचे दोडे आसा? पावरात कोण आसा प्रतिमा, तांचे दोडे आसा. आमने कितें काल कित्याक जालें? ऑर्डर वयर साकून येयल्ली. कोणा कडल्यान आयिल्ली काय म्हणलें. ती लेटर इज डन सिम्स कॉपी इज डन टू the CM of Goa, Sawant, Pramod Sawant. Second, it seems copy is done to the DG. आणि थर्ड खंय DGP केल्या. हांवें म्हणलें इतले व्हडले क्रिमिनल जाले प्रतिमा. म्हणलें हे सगळे जखमारीत गेले. हांव व्हडले क्रिमिनल कितें केला रे हांवें. आनी मागीर आय टोल्ड देम टू गो. तांकां लस जाली ती आनी ते गेले. नाव दीस इज डन बाय द BJP एंड द पुलीस, गोवा पुलीस. बिकॉज गोवा पुलिसांक हांव ब्लेम करना. इट इज द प्रेशर इज कमींग फ्रॉम द हायर अप्स. आय अंडरस्टँड फ्रॉम वेर द प्रेशर इज कमींग फ्रॉम युअर बॉसीस. बट आय वूड लायक टू से फ्रॉम आयज मुद्दो पळय लास्ट येता हो पॉयंटाक तुमकां सगळ्याक सांगता. ही प्रेस घेवपाचें एकल्याक घेतल्या पळय कापस्ताद सांगता हांव तुमकां दॅट हांव सांगूं सोदता BJP सरकाराक जावं आयज तुमचे दीस मरे, फाल्यां आमचे दीस येवपाक शकतात. आयज म्हाका फाल्यां तुका. पूण एक सांगता, यू आर ट्रायंग टू सायलन्स माय वॉयस. नो, यू आर ट्रायंग टू सायलन्स दीस वॉयस. कॅनॉट बी सायलन्स्ड. दीस वॉयस वील बी सायलन्स द डे प्रतिमा डायज एंड गोज. जेन्ना प्रतिमा न्ही मरतले न्ही त्या दिसा सायलन्स जातलें. आय वील तुमी करतात तितले हांव बाउंड जावन येतलें. तुमी कितले रॉंग करता पळय तितलेंच हांव आनी शायन जातलें. तितलेच लोकांची काळजांत विकतलें. तितलेच लोकांची इशू घेतले.
एंड दिस इज नॉट गोना सप्रेस मी. तुमकां दिसता आसतलें काल प्रतिमाक ट्रेलर दिलो म्हणून मडगांव अफवा चल्ल्या. ट्रेलर माय फूट. I will stand for the people who need me, who want me to fight, to be their voice, to fight the injustice. That's it. Pratima, being an advocate, you didn't ask about the complaint, who had complained? I am in that video, if you can see, otherwise I'll share with you all that news which is come. It is come on alert goans also, in Goa also I guess. ताजे डायरेक्टली न्ही हांव सांगता म्हाका कंप्लेनाची कॉपी दी. पळय जेन्ना तो पुलीस घरा आयल्लो तेन्ना ताका जेन्ना आमी आधार कार्डाची कॉपी दाखयल्या आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म धाडला, इट वॉज हिज जॉब टू जस्ट पॅक हिज बॅग्स अँड गो. बट ही लायक अ शेमलेस क्रिचर सेट देयर बिकॉज ही हॅड गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम हिज बॉसीज. अरे ही इज आस्किंग माय मेड तुम कितना बजे उठता है, ते सांगता 6 बजे. काम कितना बजे स्टार्ट करते, चाय पानी करती हूँ 7 बजे. फिर क्या झाड़ू पोछा, फिर 1 बजे मेरा छुट्टी, 1 बजे छुट्टी. फिर कब आती हो, फिर 7 बजे. कहाँ जाती हूँ बीच में, तेरे साले मैं इधर ही रहती हूँ ऊपर बेडरूम में. 1 से 7 तक हॉलीडे तपई. मगर तुमको ये जाले मुझे मैडम 4 ड्रेस देती है, मुझे साबु, मुझे टूथपेस्ट, मुझे कुछ लाना नहीं पड़ता है और पगार भी इतना देती है. एंड शी इज बॉट ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. सो हेंकां न्ही खंय तरी ती लस जाली. जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका लेटर दियात म्हणून, तांचे कडेन उतर नाशिल्लें. आय आस्क्ड औदा वेगस ऑल्सो हूज द एनजीओ बिकॉज आय नो इट वॉज अ ट्रॅप. दे बॉट मॅडम. वाय दे बॉट मॅडम, दे थॉट दॅट खंय तरी कोणी तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिली आसतली. ते चली धाकले दिसता म्हणून आनी म्हणल्यार ते हायटीन धाकले आसतात. पूण बरें आसा तें. पूण तांकां खबर नाशिल्लें की प्रतिमा न्ही कोणाक लेटर फटारा घेवपाना. थ्रू द एजन्सी कायद्यान विथ आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथींग व्हेरिफिकेशन, पुलीस सगळें केलें. सो हें तांच्या तोंडार पडलां. आनी औदा वेगसा कित्याक हाडिल्लें हांव सांगता. औदा वेगसा हाडिल्लें तांकां दिशिल्लें की रातचे टायमार येतलीं 7:30 प्रतिमा कडेन कांय डॉक्युमेंट्स आसपाना चलयेचे प्रूव करपाक. आनी प्रतिमाक गाडीन घालतले, एरेस्ट करून व्हरतले कित्याक इट इज अ क्रायम मायनर्सांक कामाक दवरली जाल्यार. आनी श्वेताक काडटले आनी खंय तरी आपणा घरा व्हरतले आनी ताच्या बापायक आनी आवयक हाडटले अशें तांची आयडिया आशिल्ली. आनी ती जावना, ती साकार जावना. कित्याक वेन गॉड नोज करता पळय मन आनी काळी साफ दवरून ताका सदांच देव पावता. आनी जे कोण फटिंगपण करून नाडपा येता पळय तांच्या तोंडार अशें शेण पडटा. सॉरी टू यूज दीस वर्ड, पूण राग येता, वायट दिसता भितरल्यान. आनी आतां आयज सकाळीं म्हजो घरकार गेलो. ही वेंट टू द पुलीस स्टेशन मारगांव टावन, DYSP कडेन गेलो. ही टोल्ड दॅट वॉट इज हॅपन निशेध करता एंड ही हॅज अप्लायड RTIचेर घातला आमी बिकॉज वी वॉन्ट टू नो हिज कंप्लेंट. नो आय डोंट नो वेदर दिस BJP ओनली हॅज मेड अ लेटर आनी म्हाका त्रासान घालपाक. तूं कायद्यान कोणाक ना म्हणपाक शकना. हांवें सांगलां ते भाशेन कसलोय क्रायम जाय तुका जावपा जाय आनी शोकॉज नोटीस जावपा जाय. आनी समज तुमच्या मनात असो भंय आशिल्लो, दुबाव आशिल्लो न्ही, यू ऑल कुड हॅव कॉल्ड मी टू द पुलीस स्टेशन. आय वूड हॅव कम पर्सनली विथ द मेड. ओ यू ऑल कुड हॅव कम इन द मॉर्निंग आज. चोरा मातशी रातचे कितें आयले रे, कितें नाटक करपाक सोदताले तुमी, कितें ढोंगी करपाक सोदताले. आनी बरें जालें म्हजो पी आशिल्लो आनी ताणें तें रिकॉर्डिंग केलें म्हणून. नाल्यार हेंय लोकांक कळपाचें न्ही कसलो प्रेशर घालपाक सोदतात ते गव्हर्मेंट. देव आसा म्हजे बरोबर. हांव सदां म्हणटा गॉड इज विथ मी, जिजस इज विथ मी. एंड देन जिजस इज विथ मी, नोबडी कॅन गो अगेन्स्ट मी. दॅट इज इट. आनी हेजेर निशेध केला. आतां RTI मेळटली. एंड आफ्टर द RTI इफ देर इज समबडी जेन्युइन हू हॅड मेड अ कंप्लेन ट्रायिंग टू टार्निश माय इमेज, malign my image, trying to put me down in the society with these people, whoever, that person is getting it very bitterly because ताजेर हांव डिफॉर्मेशन केस घालपाचें आसा. लायक गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, ती टिचर आसूं, ती लेक्चरर आसूं, ती कोणूय जावं. समज दिस इज डन विथ अ मॉडिफाइड इंटेंशन, यू हॅव डन टू पुट मी इन ट्रबल, टू टार्निश माय गॉड इज गुड. आय एम नॉट गोना स्पेअर दॅट पर्सन. आनी हांव मागीर मागतलें CMच्या दारांत वचून सांगतलें सैमाक, तूं इतलेशे अंडर एज म्हणून तुमी निमित धरून म्हाका अरेस्ट करपा आयिल्ली, म्हाका व्हरपा आयिल्ली. सो आतां ह्या बायलेन फोटिंगपण सांगून इतली व्हडली कंप्लेन घालून म्हजें डिफॉर्मेशन करपाक गेलें. सो दीस अमाउंट्स टू डिफॉर्मेशन. ओन्ली थिंग इज दॅट व्हेरिफिकेशन हांवें केल्लें, आधार कार्ड आसलें, देव आमकां आशिल्लो आनी पावलो. नाल्यार हांव आयज म्हाका दिसता हांकां निमित आसलें, म्हाका कांयच मेळना म्हणून हांगा हांव लॉकअपा आसपाचें लेडीज सेलान. सो हें सांगपाक सोदतां की डोंट डू दीस, डोंट ट्राय टू सप्रेस माय वॉयस. आय एम द वॉयस ऑफ वॉयसलेस अगेन. आय एम टेलिंग यू, आय विल नॉट गिव अप इन लायफ. आय विल नेवर. I have sacrificed my profession, the law degree which I have done. ती हांवें सायडीन दवरली आनी हांव लोकांक लागून मरता. म्हाका खंय आपोव, पोंडा आपोव आनी म्हाका काणकोण आपोव, हांव माडगांव म्हजे कुस्तार वता आनी वतलें हांव, लोकांक लागून वतलें हांव. आनी आय विल कंटिन्यू दीस फायट. आय एम अ फायटर एंड आय कीप फायटींग फॉर गोवा एंड गोन्स. जय हिंद. थँक्यू.